सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जेरोनिमो थियोफिलो फेर्नांडीस आनी रोजा रॉड्रिगीस हांच्या आत्मे पासत. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वासून जोकी मार्कूस फेर्नांडीस देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेनान नुनीस. तशेंच आमचो आदलो पादविगार फादर युफिमियान मिरांदा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. म्हजो भाव लॉयड पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. पपेच्युअल कुलासो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचेर सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक देवा लागीं मागुया. फादर विली फेर्नांडीस बरो ना, ताचेय पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावूं. तशेंच आयज आमी देवाक दिन वाचुया. हे 3 दीस फातिमा साहेबीण आमचे बरोबर आमकां ही भेट दिवन आसली. जायतीं देणी दुबाव वेरेत आमकां मेळ्ळ्यांतूच आसतलीं आनी आनिकूय मेळटलीं ह्याच विस्वासान देवाक आर्गां दिवया. आनी साहेबीण माय जें कितें आमचे लागीं मागता, जो संदेश आमकां मेळ्ळलो आसा तो आमच्या काळजांनी आसूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. अजून आमी पास्काच्या काळार आसा आनी येता त्या आयताराक आमी पवित्र आत्म्याची परब करतले आनी हो काळ सोंपयतले. निमण्यो भोंवड्यो बागेंत पावलुच्यो आनी आयज आपोलो तोय देवा चवथो परगटूक फुडें वेता. आनी पावलू खबर दिता बावतिजम आहात 2 तरेचे, जॉन बातिस्ताचो आनी जेजूचो. जॉन बातिस्ताची बातीज तयारी तेच्या बातिजमाक आनी भाशेन नवो जल्म आमचो सगळ्यांचो हें पावलू लोकांक सांगता. तर आमी आमचो उगडास करुया. थंयसान बातिजम घेतलो आनी आमी नवो जल्म घेतलो हें आमकां देवाक आर्गां दिवन हे मिसांत वांटो घेवया. सगळीं बराबर म्हणुया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट गजालीन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच आमकां सगळ्या दिवतान भोगतात. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना.
सर्वेस्परा पवित्र आत्म्याची सकत आमचे ताईं देंवन येवं अशें तुजी खुशी आनी विस्वासपणान मनांत सांबाळूं आनी कन्यांनी पाडूं म्हूण आमी मागता. आमचे सुमयाचे पुतायचो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासना. दोन दुत्याच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपोलो कोरिनांत आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कोडे विचारलें, तुमी सोतमांतलां तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यांत आमी आयकूंक ना. तांणी तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्थान घेतलां? तांणी पोर्तिपाल केलो, जुवांचें. पावलून म्हणलें, जुवान जिवीत बदलोवपाचें स्थान दिलां, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी बावाट दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सुमया जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. सगळीं बरोबर म्हणुया, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. धुंवर जसो उबून वेता तशेंच तेंय उबून वेता. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब, प्रितुमीच्यान राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोडटात, गायतात, नाचतात. सोरेस्पराक सोद गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सोरेस्परा सवें मुरगोटून ताचे मुखार संतोशान उलासतात. जबाब, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. आपल्या पवित्र घरान रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराद्याक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस करता. जबाब, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. तुय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा.
सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान शिसांनी जेजूक म्हणलें, आतां की उगडापी उलयताय वपारीन न्हय, तूं सगळें जाणें म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितें विचारची गरज ना. हे पासो तूं देवा हातान आयलें म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून ताका परतीपाट केलो. आतां तरी तुमी विस्वास दवरतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपआपले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सोडटल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हजे सांगाता बाप आसा. म्हजे सवेन तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचें जैत व्हेलां. सिमियाचें शिव वर्तमान. मोगाळ बाबळिंदू, जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना शीस सेनाकलांत आयले आनी सायमाय ताका सांगात कोत्ताली, कित्याक भियेताले ते. जेजूक मारलो ते भाशेन आमकांय धरून व्हरतले. आनी सायमाय ताका सांगात दिताली, काळजीदार कोत्ताली. सोडूंक नासलें सायमायन ताका आपणा बरोबर सांगाता धरून ताका पवित्र आत्म्याच्या देण्याक रावताले आनी पवित्र आत्मा तांचे देंवलो आनी तेन्ना ते काळजीदार जाले भिणत बांद. आनी काळजीदार जातूच रावंक नात. जेजूक परगटूंक लागले. जेजूक ताणें परगटलो. आनी आयज आमी पळयता पावलूच्यो मिशनार भोंवड्यो. आपोलो थंयसर आहा. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलू एफेजांत गेलो आनी एफेजांत वेतूच भयणान बांदो विचारूंक लागलो, पवित्र आत्मा तुमी घेतला? ताणें म्हणलें, आमी आयकुंकूच ना पवित्र आत्म्याची खबर, आयकुंकूच ना. आनी ताका शिकोवंक लागलो पवित्र आत्मा कितें आनी कसलें इस्नान तुमी घेतलां. ताणें सांगलें, जोहान बातिस्ताचें इस्नान. जेजूच्या इस्नानाची आमकां ताका खबर नासली. पावलो ताका समजोणी दिता. जोहान बातिस्ता इस्नान मन बदलपाचें. आमी पातकां केल्यान तें ओळखून घेवपाचें आनी दूख धरपाचें. पूण जेजूचें इस्नान नवो जुल्म. आदायाच्या पातका वरवीं आमी मेल्या आनी जेजून आपणाच्या कश्टां मरणा उद्देशी आमकां हो नवो जुल्म दिलो आनी बावतिजमा उद्देशी हो नवो जुल्म आमकां मेळ्ळो. तेन्ना सगळीं तयार जातात हो बावतिजम घेवपाक, पवित्र आत्मा घेता. आनी पवित्र आत्मा तांचेर देंवलो आनी 8 भासो तीं उलोवंक लागले. तो जेजू परगटूंक लागले. आनी आयज जेजू म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावलो मरपाचो. हो निमणी डिस्कोर्स दिवचो, स्पीच मरच्या आदीं सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावलो आनी तुमी म्हाका सगळे सोडटल्यात, सगळे सोडटल्यात, पूण एकलो ना, म्हज्या बराबर बाप आहा. मनशाचे विघ्न येयले म्हणटूच सगळे सोडटा आमकां. तुमकां अनुभव आहा आसतलो. तुमकां तुमचेर विघ्न येयल्यान तेन्ना आमी कोणाक नाका भयणान बांद, आमी कोणाकूच नाका. पूण देव आमचे सांगाता, सायब माय आमचे सांगाता. ती आमकां सोडिना. सायब माय देव आमकां सोडिना. आनी ह्या वेळार जेन्ना 12 शीस जेजूचे बराबर आसले, पडून गेले, भियोन पडून गेले भिणान बांद. जेजूक धरलो तेन्ना
आनी तेंच सांगता जेजू, हांव एकलो ना, म्हजो बाप म्हजे बरी आहा. आनी आमकांय ही आमची विघ्नां येतात तेन्ना भिणांत बांदूं आमी एकले नांव जायते सुट्टेले आमकां, पूण देव आहा, सायमाय आमच्या बराबर आहा. आनी मागण्यांन सोंपें मागणें तें, व्हडलें आगोट न्हय तें, सोंपें मागणें, तेच सोंपें मागणें आमकां राखता आनी सांबाळटा. सायमाय आमच्या आदाराक येता, सायमाय आमकां सोडिना केन्नाच. तर भिणांत बांदू, आयज आमी 3 दीस जाले सैमाचे आमी हांगासर भक्ती कोत्ता. आमचे फिरगोजेन ती आयली, ही भक्ती आनी वाडपाक सैमाशी हें देणें आमकां आमी सांत मागुया. Betoning Git C26, page number 39, C26. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा निस्कळोंक दानां आमकां नितळ करून आनी आमच्या काळजां मनाक सर्गींचे कृपेची गोटाय दिवं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सूर काड्या सुरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे पुनर्जन्मा उपरांत तो आपल्या सूर सिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून वेलो सर्गार अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाचे नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासताचे मुखार तशें सर्गीचो सूर पदव्यो आनी देवतांचो दरबार तुका वाखाणण्याचें गीत सांगातान तामन आसतना गायतात. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोड. देखून द्वापणीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित करून मागता जावन ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत.
खोश मोरांक सोसून आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेश परें जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोमिया तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परास मेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भिडयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुती नोंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर, बागयोन जासिंता मार्तो आनी फ्रांसिस्को मार्तो आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. हांव एकलो ना, बाप म्हजे सांगात आहा अशें जेजू आमकां आयज म्हणटा. तो सदांच आमी चिंतुया, आमी एकले नांव, देव आमकां सांगात आहा. फकत आमी देवाचें आजीरपण नियाळून देव म्हजे बराबर आहा सगळे वेळार. जेजू आमी शेवता दिसभर जेजू म्हजे बराबर आहा हें मनांत धरून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्र मुगोस आनी आमकां तळ्ळे करूं नाका, वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकरण जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल
आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तुज तिका कोडान सांबाळ सोशयेत राजपूत चलयताय सासनांच्या सासनांत सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं आणि तुमच्या आत्म्यान सदैव आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिवया. देवाचे देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोन्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक दोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
क्रिस्ताचे आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धरण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोरवणाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू जितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका मातसो गोदेर दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका पाडय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फळता. भक्ता सांगाती तुका भगत. प्रार्थया. सर्वेस्परा दोयेंचे पुजेचो आदार जा. सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका बडल्याय तर पोन्ने जिवीत साणून नवे जिविताक उतरूंक तिका फाव करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सिम्या वरवीं. आतां हें मीस जालें म्हणटच तेस आसतलो आनी हें जालें म्हणटच आमची सायब माय वेतेली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या तुज्या सगळ्या आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मीस सोंपलें. वचात. देवाची ओळख. पवित्राचे कुले निरंकांत देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बाबा बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समलो आंकवार मरेतान जल्मलो. पोस प्रतकाल दाडीको सोंसले ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका केपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीव चलो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवबापाच्या उजवेक बसलो. थंय धांवन शिव्या मेल्ल्याची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकदांच आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काडलीन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. मारयेक गोडव्या गाब्रियाल बरी खबर दिता. देव मनीस जाता. सोम्या जेजू मारयेन ओय म्हणलें म्हूण तूं आमचे मदें ह्या संवसारांत आयलोय. तुजेर पातयोन आनी तुजे कुशेक आमी आमचें समर्पण ओदीक करून आडकोळीच्या वेळार करून तूं आमकां कृपा फावो कर. लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमानावेलें वाचप. पयलो आवेस्पर 30:1 बोल. आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तारुणाच्या इतिहासांत मारये स्वाधीन जावप भोव मोलादीक. एका खालत्या तरणाट्या चलयेच्या उक्त्या मनाक लागून देवाचो सोब मनीस जालो. तिचें काळीज जावन आसा पयलें ताबर्नकेल आनी तिच्या कुसव्यान सोर आनी संवसार एक जालो. फातिमाचो नियाळ. फातिमा गांवांत आमची सर्गीची आवय स्वर्गार्थान आमकां जेजूचो उजवाड हाडलो. तिजें आसणें सुंदर लोकलोकीत तोरी आवयपणान नेटयलोलें आसलें. देव मनीस जावपाचो गूट ती परगट कोत्ता.
देव आमच्या काळोखांत येता. ऑक्टोबराचे 13 1970 ह्या वर्सान ती आपूण रुजाय सायबीण म्हूण उगडापें कोत्ता. देवाच्या उतरांत तिरायलोल्या ह्या मागण्याच्या बळाचें मोल ती आमकां दाखोळ कोत्ता. ह्या वर्सान मारये वरवीं आमी आमकांच क्रिस्ताच्या हातांत दिवया, जाचे वरवीं जेजू संवसारांत नव्यान जल्माक येवं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो विस्वोटोय गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोले बक्षिता तुजी आमची पातकां बस आनी आमकां दाळडी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू गोशांका निवार आमकां कोणाच्या वजांतली. सगळ्या सगळ्यांवर उडी कक्षेकारांची चलता ये पवित्र आत्म्या मारयेच्या तुझ्या मोगाळ पत्नीच्या कोताबीन काळजाच्या इतिहासा वरवीं तूं ये. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथाक भेट दिता. जेजू कोवीड कोत्ता. मागणें जेजू तुवें मारयेच्या कुसव्यांत आसतनाच जोआ बावतिस्माक कोवीड केलोय. तुका आमी उमेदीन दुसऱ्यांक दिवंक आनी हे वरवीं तिवूय पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं आमकां आदार दी. देवाचें उतर लूक 1:44. तर पोडे तुज्या नमानाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. ध्यान करून क्रिस्त आपले कुसवेंत आसतना मारिया कुरपेची जिवें आयडोण जालें. एलिझाबेथाची सेवा करून मारयेची यात्रा जावन आसा कुरबेची, संतोसाची
सेवेची आनी देवीक अनुभवाची यात्रा. जेन्ना क्रिस्त आमचे भितर आसा आमचे सवें अशें घडटा आनी आमी मोग अनुभवता. फातिमाचो नियाळ. फातिमा गांवांत सायबिणीक भेट कोरिना फुडें एलिझाबेथीच्या कुसव्यान जॉन बातिस्ता पोरी ओत्मीकायेन ती भुरगीं उडी मारतात. मारेचो साथ तांकां उर्बा बोरवांचो आनी आत्मीक जाग हाडटा. 1925 वर्साच्या पोंतवेदराच्या दिसण्यान 100 वर्सां भरतना आमी आत्मीकतायेन फुडें वेताना सायबिणीन तिच्या निर्मळ काळजाक फारीकपण दिवंक आपलो उलो नव्यान कोत्ता. जे पोरी मारयेन मोगान आनी आसण्यान एलिझाबेथीक भेट केली ते पोरी तिचे दुखेस्त काळजाक आमी भेट करुया. आमची काळजां दुसऱ्यांनी जेजूक भेट दिवपाची सुवात जावंक दिवया. आमचे बापा स्वर्गाच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोश दिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निर्वाण. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पद हृदय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्रात्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ माझे जेजू भगवत शंका निवारताय कोणाच्या विचारती और स्वर्गात सगळ्या तुझी कामाची चौकट आसा. ये पवित्र आत्म्या मारयेच्या तुझ्या मोगाळ पत्नीच्या कथावीन काळजाच्या इतिहासा वरवीं तूं ये. आवे 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 मारिया आवे 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 तिसरो संतोषाचो मिस्तेर
आंकवार मारिया बालका जेजू पोरसूत जाता जेजू जल्मता ओ जेजू गोरवां गोट्यात जल्मलोल्या देवाच्या पुता सोमेस नाकाल्लोल्या पूण साद्या ल्हानविकायेन आपणायलोल्या गरीब विसरून गेल्ल्या आनी कालत्या मनशा सोवे तुका पळोवंक आनी भोगूंक आमकां आदार दी. आयच्या दिसा आमच्या काळजांनी परत जिवोन जा. लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमानावेलें वाचप 2 अवेस्वर 11वी ओळ. तर आयज दाविदाच्या नगरान तुमकां एक सोरमुंडार जल्मला, तोच तो क्रिस्त सोमी. संवसाराचो सोरमुंडार तुरतुरी वाजोवन न्हय पूण शांतीन येता. राजवाड्यांनी वो किल्ल्यांनी न्हय बगर एका सुपुल्ल्या गोट्यान तो जल्मता, जो आपल्या हातांनी नोकेत्रां दवरूंक शकता ताका फाल्यांनी गुटलायलो. देव गोरवेक जिवोवंक खालतिकाय विंचता आनी पातोक हारावंक मोग विंचता. फातिमाचो नियाळ ओयतुंबराचे 13वेर 1917व्या वर्सात सुर्याचें अजाप घडटाना तेगा भुरग्यांनी पवित्र कुटूंब जेजू, मारिया आनी जुजे संवसाराक आशिर्वाद दितात तें पळयलें. एका कुटुंबाची पवित्राय, क्रिस्ताची पदवी आनी देवीक मोगाचें सादेपण देवान तेंच किन्नात थिरायलां. ह्या दिसण्या आमकां कुटुंबान मागणें करून प्रतिश्ठा दिता, अदीक करून तेर्स करून आमकां हुस्कायता. दर एक काळीज जें क्रिस्ताक उक्तें जाता तूंय क्रिस्त जल्मता. आमच्याय घराबे नाजारेताच्या कुटुंबा असले शांतीन परगटू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवाटो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमकां तळ्ळीन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सभेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवती मारी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
ओ म्हज्या जेजू निवारण करून लेवच्या वचोंगार सगळ्या आत्म्यांक करून ये पवित्र आत्म्या मारयेच्या तुझ्या मोगाळ पोतिनीच्या कोतावीन काळजाच्या इतिहासावा वरवीं तूं ये. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. चवथो संतोशाचो मिस्तेर देव तेंपलांक भेटोवनी जेजूक भेटयता. मागणे जेजू जसो तुका मारयेच्या आनी जुजेच्या हातांनी सर्गीच्या बापाक भेटयलोलो तसोच दर दिसाक तुका आमी मोगाची जिवी बलिदान जावन आमकां आदार दी. आमचें दर एक कार्य तुका मोहिमा हाडूंक पावशें कोर. देवाचें उतर लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सोरेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सोरेस्पराची सुमूर्तीन बरयलोल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सोरेस्परा मुखार दवरून आनी सोरेस्पराची स्फूर्तीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याची जोडयांचो ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिल्यांचो येवन समोरून बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. ध्यान करून जो बाळक जेजू जावन आसलो कोट नासलोली कोळी शेरी मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे मारयेक आनी जुजेन त्या बाळका जेजू देव तेंपलांत भेटयलो. हो खीण सगळ्या फुडाऱ्यांच्या देण्याची आनी कुसाचे अपेक्षा परगोड करता. आमची दर दिसांची देणी क्रिस्ताच्या देण्याक एकवटून तालोलीक जाता. फातिमाचो नियाळ. फातिमा गांवांत सायबीण उरलें. देवाक तुमच्या बलिदानाची खुशालकाय भोगता. जेजूची भेटोवणी जावन आसा एक देख मोगाची आनी देवाक विस्वासान पाळपाची. ह्या पोंते वेद्राच्या सेंटिनरी वर्सान आमी आमची ल्हान वो व्हड कास्की ओत्मीक देणी नवसरुया आनी मारयेच्या कोटावीन काळजाच्या मागण्या बराबर एकठांवया. जशें सायबीण मायन फातिमा गांवच्या भुरग्यांक दर एक कोश्ट भेटूंक शिकयले तशेंच मोगान केल्ले दर दिसाच्या कार्यान आमी आमच्या पातकांचें फारीकपण मागुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळम्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जताय आसा. ओस्टऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदोयचो जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जताय आसा. ओस्टऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदोयचो जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जताय आसा. ओस्टऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदोयचो जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जताय आसा. ओस्टऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदोयचो जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जताय आसा. ओस्टऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदोयचो जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जताय आसा.
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सगळ आणि सोयीचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोच देसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सगळ आणि सोयीचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोच देसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सगळ आणि सोयीचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोच देसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सगळ आणि सोयीचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस पोच देसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सगळ आणि सोयीचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगो शापा निवारकाय कोणाच्या विचारतली और सरकार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्या हे पवित्र आत्म्या मारयेच्या तुझ्या मोगाळ पोतिनीच्या कोतावीन काळजाच्या इतिहासावा वरवीं तूं ये. आवे पांचवो संतोसाचो विस्तेर. जेरुजालेमच्या टेंपलान जेजू मेळ्ळो. जेजू उगडापो जाता. जेजू जसे परी उस्क्यान सोदून देव टेंपलान तूं मेळ्ळोय तेच परी आमी तुका सदांकाल सोदून आमकां आदार दी. शांती इगोजेन आनी आमच्या उचामळायेच्या किन्नांनी आमी तुका वळखू. लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमानावेले वाचप 2 आवेस्वर 40 आनी 9 वळ. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कितें म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. मारिया आनी जुजे संकोश्ट आनी सुसेग अणभवतात. जेजू शेणूक ना, तो आपल्या बापाचें काम करता. ओगूट आमकां उगडास करता. ती जी कोण विस्वासपण सोदतात आनी सोंसणीकायेन कान दितात तांकां जेजू मेळटा. फातिमाचो नियाळ. ओयतुंबराचे थरावेर जसो सुर्या नाचतालो आनी मळब उगडलें, मारिया आनीक एक पावट दिसली. हे पावटी कार्मेल दोंगराची सायबीण आ लेडी ऑफ माउंट कार्मल म्हूण ती पाचारता आनी तिच्या हातांत बेतीन आसलें. हें शांत कार्य भावार्थाचेर तीर रावन लोक्ष घालता. अदीक करून जेन्ना आमी चड जेजूक सोदता पोंतेवेदार प्रकाशनेच्या 100 वर्सां वतना बेतीन आनी पयल्या सोनवाराची भक्ती एक ओत्मीक मार्ग म्हूण उबी रावता जो आमकां जेजूक सोदून आनी ताच्या घरांत वावरून वाट दिता. विस्वासान बेतीन घालून तेर्स मागणें मोगान करून केन्नाच आमी ताचे कडसून पयस वेचिनात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळडीन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मारी देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे मये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे मये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे मये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे मये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे मये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे मये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे मये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आताने आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू पवित्र शंका निवारक काय कोणाच्या विचारली व संकार सगळ्या असलेल्या हे पवित्र आत्म्या मारियेच्या तुझ्या मोगाळ पत्नीच्या कोतावीन काळजाच्या इतिहासामा वरवीं तूं ये. नमान राणीये काकुटीचे माये तुमगे मुसगे आमचे जिवीत अमृत आणि वरवासो आम्ही पोटीची वेची बाळकात गवला मागता या दुखाच्या कोणा सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दळ शरातीने तुझी काकुटीची नोदर आमचे का तू कोणबडे आणि मोगार दोलोबाक वार मारी या पोटेसा उपरांत तुझो पू जेजू आमकां दाखय. भाग्योन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून पासयना ते आमकां पावो जावचे. आप साहेबाच्या इतिहासामा बसत आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकांनी आनी आमी आमचे बऱ्या बक्षिता तशी आमची बदकामूस आनी आमकां तळी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां दिवा. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूप जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. गायन घेऊया T56 पेज नंबर 227 T56.
सायबीण मायचो आनी रॅलिकेचो उमो घेवपाक आनी कोणूय उरला जाल्यार लायनीन येवचे पयले, कित्याक ताजे उपरांत आमची वॉफ मेंबर्स आमी फोटो काडटली आनी एंजला बारबर पुरसावन सायबीण माय इगोर्जेचे भायर वतली.